काजूवाडा मोरपिर्लाची ही शाळा 30 वर्सां मायज जाली अशीच भाड्याच्या घरात चलता। आम सगळे एमएलए आमकां तेमकां आमी सांगून पळयलें पण आमचे लक्षांत घेतनात। केन्नाच्यान सांगतालो तुमी? जाले आतां 30 वर्स मायज जाले। कळ्ळें? आमचे जाणटे आसले ते मरून गेले शाळेक लागून हें करून करून। बांदकाम आतां मोडून पडपा जाला, त्या स्क्रॅच येयल्या, सगळ्या वण्टी स्क्रॅच येयल्यात आनी बेंच आसात ते सगळे मोडलेले आसात। घराची मालक आता आपले घर जाग्यार घालूंक सोदता। म्हाका घर बांदपा जाय न्हू, म्हाका आतां रावपाक घर ना न्हू, ते बारीक जाता पळय। आतां भुरगीं बी आतां बांदपा जाय म्हाका, आतां घर बांदपा जाय। ते शाळा जाल्यार म्हाका भाड्या दिल्यास न्हू ती। शाळा बंद करिनात, इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करतात म्हूण 10 वर्सां जाली सरकारी बाता गोंयकार आयकता। 2004 लोकांनी मुळावे शाळेक म्हूण सुवात दान केल्ली, मात सरकाराक काजूवाड्यावेल्या भुरग्यांची शाळा जाग्यार घालूंक 2 दशकां जाली मुहूर्तच मेळना। हांव फाल्यां एडीए आपोवन ती फायल आहा ती न्यू त्या प्लॉटाची ती फायल आहा ती मागोन घेवन जातले बेगीन तेजो प्रोसेस करून न्यू शाळा भुरग्यांक फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थींक जाय, गव्हर्मेंट स्कूल जाय। 35 वर्सां जाली शाळा आसा, त्या पयल्या दिसता हांगा खंय तरी केन्ना शैक्षणीक जे कार्यालय आसा, डिपार्टमेंट आसा ते पावना आनी हेतर एज्युकेशनल मिनिस्टरान लक्ष घालपाक गरज आसा। हांव प्रुडंट मिडिया खातीर मोरपिल्ला केपें सावन क्रिस्तानंद पेडणेकर।